Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. सोनशे सुर्ला शेतकऱ्यांक उदका पुरवण करपी उदकाचे पायपलायनीक उजो मायनिंग पिटातले उदक पंप करून शेतकऱ्यांक उदका पुरवण करता ही पायपलायन लाखांनी लुकसाण जाला। शेतकार म्हणटा कोणी तरी मुद्दाम केला आसूं अडचणच्या सुमाराक हांगासर काळो धुंवर दिसपाक लागलो आमकां म्हणटकूच आमी ते इंचार्ज संदेश मराठी जो ऑपरेटर आसा ताका हांवें फोन केलो असो फाटलो धुंवर दिसता आमी फुडें येयना तो येयलो आनी मागीर म्हणपाक कोण आसा तितक्या मनशाक घेवन वयर यो म्हणला आमकां आमी ते 5 मनीस आसले आनी त्या प्रमाणे हांव धांवत येयलो वयर पळय जाल्यार सगळो हांगासर उदक पेट्टा हांगासर भायर बेगीन उपेल केल्लो आनी टँकर हाडल्या पण टँकरीन हाडून ती कितें आसली लायन ती आमी ही हे केल्या कालवार केल्या पूण ताका आतां सगळे कडेन बुराक पडल्या उज्याच्या कारणान ते लिकेज जाल्ले आसात आनी ह्या प्रकल्पा बद्दल कोणाक कितें वायट दिसता आनी कित्याक लागून अशें करता ही पयली घटना न्हू ही जवळ जवळ 3री-4थी घटना पयली जेन्ना उदक लायलें तेन्ना हांगासर जी पंप हावसा पर्यंत लायन आसा जवळ जवळ 70 लाखाचें नुकसान केल्लें ना कोणी तरी विघ्न संतोशी मनशान हांगा पायपांक म्हणजे उजो घातला अशें म्हणटा पूण तो पूण खरे कडेन कळूंक शकलें ना पूण प्राथमीक हे पळयत जाल्यार अशें दिसता की कोणी तरी मुद्दम लायला अशें दिसता। पुलीस यंत्रणा जावं आनी कोणी सगळ्यांनी हेजी सकल चौकशी करून अशे घटना ज्यो कोण घडयता तांकां योग्य शासन दिवचें अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा। हे एकदाच न्हू हेच्या फाटी 2-3 फावटी अशीच गजाल जाल्ली ह्याच बद्दल स्थानीक आमदार आणि गोंय मुख्यमंत्री यांच्यानी पाठपुरावो केल्लो परत एकदा प्रयत्न करून परत नवी पायपलायन घालपाचे प्रयत्न केले शेतकऱ्यांक खंय तरी उदक दिवन शेतान परत शेतकार येवचे हेचो प्रयत्न केल्लो आनी पण अशें परत जर नासाडी जर आनी उजो लावन समज जर नासाडी जर जाता जाल्यार ह्या बाबत शेतकऱ्यांनी सुद्धा विचार करचे पडटा की आमी जर हांगा शेतान जर प्रयत्न करता आनी जर अशें जर विघ्न जाता जाल्यार शेतान परत वयचें की ना स्टुडंटा खातीर जाता।